Student Scholars in association with Goa Headmasters Association. नमस्कार, हांव टीचर स्नेहल तळावणेकर आलेडी ऑफ हेल्थ हायस्कुलान शिकयतां. आमची पृथ्वी खूब सोबीत सुंदर आसा. ह्या पृथ्वीचेर पळोवपा सारके खुबशे देश आसा, खुबशे जागे आसा. देखीक जर आमी आमचो भारत देश घेतलो जाल्यार आमच्या भारत देशांतलो गोंयांतलोच आमचो दूधसागर, मध्य प्रदेशांतलो भीमकुंड, कैलासनाथ देवूळ हें प्रसिद्ध महाराष्ट्रांतलें देवूळ, श्रीनगरांत फुलपी ट्युलीप फुलांचे मळे आनी इत्यादी. सांगपाक गेल्यार दीस पावचो ना. तुमकां खबर आसा आमचो एक असो देश आसा ज्या देशांत फकत ट्युलीप फुलांची शेतीच करना तर ताचो निर्यातूय करतात, आनी हो देश आसा हॉलँड. तर आज आमी हॉलँड देश विशीं जाणून घेवया. पाठाचें नांव आसा हांसतें हॉलँड. हो पाठ दत्ता दामोदर नायक हाणें बरयला. ते एक यशस्वी उद्योजक आसा. तांच्यांनी कालीघाट ते करुणाघाट, जाय काय जुय इत्यादी पुस्तकां बरयल्यात. ते एक कुशल निबंधकार आसात. भाशेची गिरेस्तकाय, शैलीचे खेरीतपण आनी विचारांची खोलाय हे तांच्या लेखनाचे गुणविशेश आसात. पाठ सुरू करच्या पयलीं आमी हॉलँडा विशीं कांय गजाली जाणून घेवया. नेदरलँड हो युरोपांतलो सोबीत सुंदर देश. हातूंत वट्ट 12 प्रांत आसात. तातूंतले उत्तर हॉलँड आनी दक्षिण हॉलँड हे 2 प्रांत. पूण जायते लोक पुराय युरोपाक, पुराय नेदरलँडाक, युरोपाक न्हय तर पुराय नेदरलँडाक हॉलँड म्हूण संबोधतात. पाठ आतां आमी सुरू करया. हॉलँड हो हांसतो देश. हॉलँड रडकुरो न्हय, पिरगणो देश न्हय, सदा सर्वकाळ स्मित वदन, हांसतें मुखामळ आशिल्लो देश. हॉलँडांत जो कोण भोंवपाक वयता थंयची सैमीक सुंदरकाय पळोवन ताच्या तोंडार हांसो येता, ताचें मन प्रसन्न जाता. इतलेंच न्हय, थंय जे लोक रावतात तांच्या तोंडार लेगीत सदांच हांसोच आसता. म्हणून बरोवप्यान उतर वापरला हांसतें हॉलँड. हॉलँड उदकाळ देश. हॉलँडांत सगळे कडेन उदकाची रांगोळी घाल्ली दिश्टी पडटा. पूण ही हॉलँडाची दुखां न्हय, हें हॉलँडाचें हास्याश्रू, आनंदाश्रू. हॉलँड हो देश न्हंयच्या देगेर वशिल्लो देश आसा आनी ताका लागून जळीमळी आमकां फकत उदकच उदक पळोवपाक मेळटा. आनी ह्याच खातीर बरोवप्यान जें आसा उदकाची रांगोळ घातल्या अशे तरेचें उतर वापरलां. आनी हें उदक जें आसा तें बरोवप्याक हॉलँडाचें हास्याश्रू अशें दिसता, आनंदाश्रू अशें दिसता. हास्याश्रू म्हळ्यार खुशालकायेची दुकां. हॉलँड हो फुलांचो देश. हॉलँडाचे भुंयेर जळीमळी फुलांच फुलां. फुलांची शेती हो रसीक शब्दप्रयोग हांवें पयलो हॉलँडांत आयकलो. हॉलँडाचे लोक फुलांची शेती करतात आनी ताका लागून आमकां पयस पयस शेतां, फुलांची शेतां पळोवपाक मेळटा. ट्युलीप हे हॉलँडाचें राष्ट्रीय फूल. हळदुव्या आनी तांबड्या रंगाची ही फुलां आनी ताची पयस पयस पातळिल्लीं शेतां. फुलांच्या शेताचें हें हास्य इतलें रमणीय की सुमार ना. हॉलँडाच्या मातयेंत सैमान अशें कितें कालयलां म्हूण अशीं कुचकुचीत फुलांची शेतां हांगा फुलतात. काय हॉलँडाचें वत इतलें मोव म्हूण ही विलुदी फुलां अशीं भरभरून फुलतात. अशे तरेचे प्रश्न आमच्या बरोवप्याच्या मनांत पडटात. तर हॉलँडाचें राष्ट्रीय फूल जें आसा तें ट्युलीप आसा. आनी तांबड्या आनी हळदुव्या रंगाची फुलां जीं आसा आमकां जळीमळी पळोवपाक मेळटात. आनी ही फुलां मन आकर्शीत करता. ताका लागून बरोवप्याक जें आसा प्रश्न पडटा की सैमान ह्या मातयेंत अशें कितें कालयलां म्हणून इतलीं सुंदर फुलां थंय फुलतात, वा हांगासरलें वत इतलें मोव म्हणून ही फुलां फुलतात काय, अशे तरेचे प्रश्न बरोवप्याच्या मनांत पडल्या शिवाय रावना.
आता हांगासर एक नवें उतर आयिल्लें आसा आनी तें म्हळ्यार रमणीय. रमणीय म्हळ्यार मन भुलोवणें. हॉलंड सगळ्या युरोपा खातीर फुलां फुलयता. पाश्चात्य संस्कृतीक हें फुलांचें पिशें. खंयचीच चर्चीन देवाक फुलां ओंपपाची पद्दत ना. बायलो केंसांनी फुलां माळटात अशें न्हय. युरोपभर फुलां फुलतात. तांणी लोक आपलीं घरां सुशोभीत करतात. टेबलाचेर फुलां, कुडींत फुलां, कोनशांनी फुलां, हॉस्पिटलांत फुलां, ऑफिसांत फुलां, मसंडीत फुलां. आपलो आनंद, आपलें काळीज हे लोक फुलांतल्यान उक्ते करतात. घराच्या चारय वण्टींनी फुलांच फुलां दिश्टी पडटा. थंयचीं हॉस्पिटलां भकास दिसना. थंयच्यो मसंडी भयाण दिसनात. फुलांच्या आंगांतलो हो जादू हांवें युरोपभर पळयलो. हॉलंड हो देश जो आसा तो पुराय युरोपा खातीर फुलां फुलयतात. थंयच्या चर्चींनी फुलां ओंपपाची पद्दत ना. आनी अशेंय न्हय की थंय जीं बायलां जीं आसा आपल्या माथ्यांत फुलां माळटात. पूण थंयचे लोक जे आसा ते आपलीं घरां ह्या फुलांनी सुशोभीत करतात. तांच्या घरांनी अशे तरेन फुलांचो परमळ आमकां पळोवपाक मेळटा. हांगा पळयता आसतले तुमी कुडींनी सुद्दां ट्युलीप फुलांचो वापर जाल्लो आसा. इतलेंच न्हय, तांच्यो मसंडी ज्यो आसा त्यो भयाण दिसना, भयानक दिसना, भिरांकूळ दिसना. कारण थंय सुद्दां अशे तरेची सुंदर ट्युलिपाची फुलां आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी ताकाच लागून बरोवपी म्हणटा की फुलाच्या आंगांतलो हो जादू हांवें फकत आनी फकत युरोपांतच पळयला. नवीं उतरां पळोवया. भयाण. भयाण म्हळ्यार भंय निर्माण करपी. भकास म्हळ्यार अवकळा आयिल्लें म्हळ्यार सामकें वायट परिस्थितींत आशिल्लें. हॉलंड जाल्यार फुलांचो जादूगर, फुलांचो सौदागर. हॉलंडांत फुलांचो बाजार भरता. फुलांची पावणी जाता. फुलांचे पाटल्यार पाटले विमानांत बसून समुद्रा पार जातात. हॉलंडाक बरोवप्यान जे आसा ते फुलांचो जादूगर म्हळ्यार सौदागर म्हळ्यार वेपारी. ते फुलांचो व्यापार करतात. हांगासर बाजार भरतात. फुलांची पावणी जाता. आनी इतलेंच न्हय, ते विमानान बरोवन ताची निर्यातूय करता. तर ताका लागून बरोवप्यान ताका फुलांचो देश अशें म्हणून संबोधला. आतां सौदागर हें एक नवें उतर भितर आमकां पळोवपाक मेळटा आनी ताचो अर्थ आसा वेपारी. हॉलंड हो हिऱ्यांचो देश. जगभराचे हिरे हांगा हाडून तांकां चकचकीत, लकलकीत करपाची कला ह्या देशाच्या लोकांनी आपणायल्या. हॉलंडाक तसो ग्रेस देश न्हय, पूण श्रीवंत देश, कलावंत देश. आतां हांगासर बरोवप्यान परत हॉलंडाक हिऱ्यांचो देश अशें म्हळां. कारण हांगासर जगभराचे हिरे हाडून ताका चकचकीत आनी लकलकीत करपाचें काम जाता. आनी ताकाच लागून हॉलंडाक बरोवप्यान श्रीवंत देश म्हळा, कलावंत देश म्हळा. श्रीवंत म्हळ्यार सोबीत वा देखणें. हॉलंड हो वाऱ्याचो देश, धांवत्या व्हांवत्या वाऱ्याचो देश. हॉलंडाची याद काडल्यार दोळ्या मुखार येतात त्यो हॉलंडाच्यो विंडमिल्स, हॉलंडाच्या पवनचक्क्यो. हॉलंडाचो सैम ह्या विंडमिल्सां खातीर डौलदार दिसता. हॉलंडाच्या लँडस्केपांत ह्यो विंडमिल्स रंग भरतात. ज्या तरेन उदकाचो वापर हॉलंडाचे लोक बरे तरेन करतात, फुलांचो वापर बरे तरेन करतात, त्याच तरेन हॉलंडाचे लोक वाऱ्याचोय वापर बरे तरेन करतात. वारें सगळ्याक घोळटा, पूण बरो वापर जाल्लो आमकां फकत आनी फकत हॉलंडांत पळोवपाक मेळटा. हॉलंड म्हणटकच दोळ्या मुखार येतात ते थंयचे विंडमिल्स. आनी हे विंडमिल्स थंयचो जो सैम आसा ताका आनी सुंदर करता. थंयच्या लँडस्केपांत ते रंग भरतात, तांची सुंदरताय वाडयतात. म्हणूनच हांगा एक उतर आयिल्लें आसा आनी तें म्हळ्यार डौलदार. डौलदार म्हळ्यार आकर्शक वा गोमटें वा ओड लावणें असो ताचो अर्थ आसा. हॉलंडाची सगळीं शारां न्हंयचे ना जाल्यार खारजाचे देगेर वसल्यात. हांवें वेनीस पळोवंक ना, पूण केरळांत उदक आनी जमीन हांच्यो आपालिपा पळोवन मन सुखावता. तशें हॉलंडाच्या हातांत उदकान घाल्ली मेथी पळोवन दोळे तृप्त जातात. आतां हॉलंडाची चडशीं शारां जीं आसा तीं न्हंयचे देगेर वसल्यात. तशेंच खारजाच्या देगेरूय वसल्यात. आतां खारीज म्हळ्यार कितें?
हो जो तुमकां एरो दिश्टी पडटा तो उदक खेळोवपा खातीर बांदिल्ली चर, तर हाकाच कोंकणीन आमी खारीज अशें म्हणटात. आनी अशे तरेन बरोवपी म्हणटा की आपूण इटली देशांतलो वेनिस शार पळोवंक ना, पूण आपूण केरळा पळयला आनी केरळांत अशेच तरेन जमीन आनी उदक हांचो मेळ पळोवन दोळे तृप्त जातात. तसोच अनुभव जो आसा ताका हॉलँडांत येता. हॉलँडांत कितल्योश्योच फिशींग विलेजीस आसात. इतली निवळ, इतली सोबीत नुस्तेमारी बंदरां हेरा कडेन दिसना. परंपरा आनी आधुनिकता, सैम आनी विज्ञान, माखनां आनी मनीस, जमीन आनी उदक, सावळी आनी उजवाड हांचो इतलो सुंदर मेळ हॉलँड सोडून हांवें हेरा कडेन पळोवंक ना. आतां हॉलँडांत भरपूर जे आसा फिशींग विलेजीस आसा, तांची खासियत म्हणल्यार थंय जी आसा इतली निवळसाण आसा, ती इतली सोबीत आसा जे हेरां कडेन पळोवपाक मेळना. ताका लागूनच बरोवपी म्हणटा की आधुनिकता आनी परंपरा, जमीन आनी उदक, वत आनी सावळी हांचो मेळ आमकां हॉलँडांत बरे तरेन पळोवपाक मेळटा. हॉलँडांत लोक नुस्तें मारपाचो धंदो करतात काय नुस्तें धरपाचो छंद बागयतात तें कळना. शिवराक मनशाक हॉलँडांत गेल्यार नुस्तें खावपाचो मोह जालो ना, तरी धरपाचो जाले बगर रावचो ना. हॉलँडांत लोक नुस्तें गरयतात आनी तांकां पळोवन बरोवप्याच्या मनांत एक प्रश्न येता की हॉलँडाचे लोक नुस्तें मारपाचो धंदो करतात काय नुस्तें धरपाचो आपलो छंद बागयतात. इतलेंच न्हय तर शिवराक मनीस सुद्दां थंय गेलो जाल्यार ताका नुस्तें धरपाचो मोह जाल्या शिवाय रावचो ना अशें बरोवप्याचें मत आसा. हॉलँडाच्या लोकांक वेगवेगळ्या तरांचे, रुचीचे आनी रंगाचे चीज आवडटात. हॉलँडांत गायो म्हशी खूब म्हूण दूद चीज भरपूर. हॉलँडांत हांवें पोटभर चीज खालें. गोंयचे लोक जेवणाचे प्रत्येक प्रतीन नाल्लाची सोय घालतात, तशे हॉलँडाचे लोक आपलें जेवण चीज घालून सुरबूस करतात. तर हॉलँडाच्या लोकांक वेगवेगळ्या आकारांचे, वेगवेगळ्या रंगांचे चीज खावपाक खूब आवडटात. थंयसर गायो म्हशी खूब आशिल्ल्या कारणान चिजाचें उत्पादनूय थंय चड जाता आनी देखूनच ते लोक आपल्या प्रत्येक प्रतीन चीज घालून, प्रत्येक पदार्थांत चीज घालून ती आनीक रुचीक करपाचो प्रयत्न करतात आनी ते रुचीकूय आसताय बी. एम्स्टरडॅम ही हॉलँडाची राजधानी. एम्स्टरडॅम न्हंयच्या उदकांत पांय सोडून हें शार वसलां. युरोपभर जंय जंय न्हंयो आसात थंय थंय लोक तिच्या आंगा खांद्यार भरपूर खेळटात. जर्मनीची भोंवडी रायन न्हंयच्या पात्रांत आदेसभर सैर केले बगर पूर्ण जायना. तिनसांजच्या वेळार सेन न्हंयच्या उदकांतल्यान 2 वाटाचे पॅरीस पळयतना मान दाव्यान आनी उजव्यान बरीच घुंवडावची पडटा. एम्स्टरडॅमाक वचून न्हंयची सैर करप ना हाचे सारके पिशेपणा ना. खरें पळयल्यार एम्स्टरडॅमांत रस्त्या वयल्यान फिरून पळोवचे बदला न्हंयच्या पात्रांतल्यान गेल्यार बेस बरें पळोवपाक मेळटा. आतां हॉलँडाक भरपूर उदक आसा. ज्या तरेन जर्मनीची भोंवडी रायन नदींतल्यान आनी पॅरिसाची भोंवडी सेन नदींतल्यान केल्या शिवाय पूर्ण जायना, त्याच तरेन एम्स्टरडॅम जर खऱ्या अर्थान पळोवपाक जाय जाल्यार तें बोटीनच अशें आमचो बरोवपी म्हणटा. आनी ताका लागून ह्या चित्रांनी तुमी पळयताच आसतले की कशे तरेन ह्या लोक जे आसा बोटीचो आनंद घेतात. आतां हांगासर बरोवपी आपलो एक अणभव सांगता. तो सांगता की न्हंयचे देगेर रावून आपूण एक फावट बोटीची वाट पळयतालो. इतल्यान थंयसर एक फोटोग्राफर आयलो आनी ताणें आमचे फोटो मारले. वरभराची सैर करून आमी जेन्ना परत आयले तेन्ना आमी पळयलें की हो फोटोग्राफर आमचे फोटो घेवन थंय उबो आसलो. 10 जाणांतल्या लोकां मदीं 8-9 लोकांनी ते फोटो घेतले, पूण जाणें फोटो घेवंक ना तांचेर हो फोटोग्राफर पिरंगलो ना, बेजार जालो ना. तो हाचो अर्थ की थंय खंयच पिरंगण ना, थंय आसा तें फकत विमुक्त हाशें. विमुक्त म्हळ्यार मेकळें हाशें, उक्तें हाशें. हॉलँडाच्या लोकांक भव्य दिव्य गजाली परस ल्हान सानश्यो माणकुल्यो वस्ती खूब आवडटात. मडुरोडेम नांवाचें गार्डन थंय आसा. तातूंत बऱ्या बऱ्या घरांचे, सोबीत सुंदर वास्तुशिल्पांचे ल्हान ल्हान मॉडल्स करून दवरल्यात. धोपरा मेरेन मोटवे
पूण वास्तूचे वास्तुशिल्प पुरायपणान आनी बारीकसाणेन दाखोवपी ते मॉडल्स करपी कलाकाराचें नांव म्हाका याद जायना, पूण ताची ती कंडेन्स कला म्हाका भोव आवडली. जपानांत व्हड व्हड रुखांचे ल्हान ल्हान बॉन्साय करतात. हांगा हॉलँडांत ह्यो बॉन्साय बिल्डिंग्यो केल्यात. जगभराचे लोक ती कल्पक शिल्पकला पळोवपाक येतात. आतां हॉलँडाच्या लोकांक भव्य दिव्य व्हडल्यो व्हडल्यो गजाली आवडना, तांकां माणकुल्यो अश्यो ल्हानश्यो गजाली आवडटा. ज्या तरेन जपानांत व्हडल्या व्हडल्या रुखांचे बॉन्साय रूख करतात, त्याच तरेन हॉलँडांत जें आसा मडुरोडेम नांवाचें एक गार्डन आसा. त्या गार्डनांत व्हडलीं व्हडल्या घरांचे व्हडल्या व्हडल्या बिल्डिंगांचे बॉन्साय रूप पळोवपाक मेळटा. आनी ही घरां जीं आसा तांचें वास्तुशिल्प इतले बारीकसाणेन आनी इतले पुरायपणान चित्रीत केलां की पळयतल्याक अजाप जाल्या शिवाय रावना. तर ही आसा मडुरोडेम गार्डनाची कांय चित्रां. हें आसा मडुरोडेम गार्डन आनी कितलेशेच भोंवडेकार थंय दर वर्सा भेट दितात. ह्या परिच्छेदान एक नवें उतर आयिल्लें आसा आनी तें म्हळ्यार वास्तुशिल्प. वास्तुशिल्प म्हळ्यार घर बांदावळीचें शास्त्र. हॉलँडाच्या रस्त्यांनी गाडयां परस सायकली चड दिसतात. सायकली चलोवपाक हॉलँडाच्या रस्त्या कुशीक खासा वेगळे लेन्स आसात. ह्या रस्त्यांचेर ट्रॅफिक लायट्स आसात. हॉलँड बसकण मारिल्लो देश न्हय, हॉलँड व्हांवतो देश, सायकलींचो देश. हॉलँड व्हांवतो देश, व्हड्यांचो देश. आतां तुमी म्हणटलीं हातूंत कितें वेगळें आसा? आमच्या भारत देशानूय सायकली आसात, पूण हांगासर सायकली चलोवपा खातीर खासा लेन्स बांदिल्ले आसात, खासा रस्ते केल्ले आसात. हे तुमी पळयतात आसतले. हो रस्तो जो आसा तो फकत आनी फकत सायकलींग खातीरूच आसा. आनी इतलेंच न्हय तर सायकलींग खातीर ट्रॅफिक लायटीची सुविधा पूण थंय आसा. तर ताकाच लागून बरोवपी म्हणटा की हॉलँड हो व्हांवत्या वाऱ्याचो देश. कुळाराच्यान घरा वताना धुवेची नदर परत परत कुळाराचे दिशेन वता. हॉलँड सोडटाना हॉलँडाचे शिमेर गाडी थारली. फाटीं पडिल्लें हांसतें हॉलँड परत एक फावट दोळे भरून पळोवन घेतलें. हॉलँडाक परत पावत काय ना कोण जाणा. सपनांत तरी आनीक एक फावट हॉलँडाक पावचो अशें सदांच दिसता. आतां बरोवपी जो आसा भोंवडी ताची पूर्ण जाली आनी पूर्ण जाल्या उपरांत तो भारत देशांत येवपा खातीर परतलो. पूण ताचें मन हॉलँडांतच घुस्पल्लें. तो म्हणटा की ज्या तरेन एक चली आपल्या आवयचें घर सोडून घोवागेर वता आसतना परत परत आपल्या आवयक पळयता, त्याच तरेन हो बरोवपी शिमेचेर पावतकच, हॉलँडाच्या शिमेचेर पावतकच फाटल्यान वळून वळून हॉलँडाक पळयतालो. आनी ताची इच्छा आसली की आनीक एक फावट तरी हॉलँडाक वचून येवचो. हांगा आमचो पाठ सोंपता. तुमकां तुमचे खातीर घरपाठ आसा आनी तो म्हळ्यार पाठ तुमी बरे तरेन वाचपाक जाय. तातूंत जे शब्दार्थ दिल्यात ते शब्दार्थ पुस्तकाचेर बरोवपाक जाय आनी प्रश्नांच्यो जापो बरोवपाक जाय. आतां आमी पाठाची उजळणी करुया. हांसतें हॉलँड हो एक प्रवास वर्णन करपी पाठ आसा. ह्या पाठाचो बरोवपी भोवमानिस्त दत्ता दामोदर नायक आसा. हॉलँड हो युरोपांतलो म्हत्वाचो आनी सैमान नटिल्लो देश आसा. हॉलँड फुलांची शेती तशेंच व्यापार करपा खातीर फामाद आसा. हॉलँडाचो निसर्ग पळोवन भोंवडेकाराच्या तोंडार हांसो येता. हॉलँड हो हिऱ्यांचो देश. ह्या हिऱ्यांक लकलकीत आनी चकचकीत करपाची कला थंयच्या लोकांनी आत्मसात केल्या. हॉलँडांत वाऱ्याचो बरो आनी योग्य वापर आमकां विंडमिल्साच्या रुपान जाल्लो दिश्टी पडटा. हॉलँडाच्यो फिशींग विलेजीस सोबीत आनी निवळ आसात, जे हेरां कडेन पळोवपाक मेळनात. हॉलँडाच्या लोकांक वेगवेगळ्या तरांचें, रुचींचें आनी रंगांचें चीज खावपाक खूब आवडटात. एम्स्टरडॅम ही हॉलँडाची राजधानी आसा. हॉलँडाचे लोक ल्हान सान गजालीनच आपली खोस मानतात. मडुरोडेम गार्डनांत व्हडल्या व्हडल्या बिल्डिंगांच्यो ल्हान मॉडेल्स पळोवपाक मेळटात.
हे मॉडेल्स वास्तूचे वास्तुशिल्प पुरायपणान आणि बारीकसाणेन दाखयतात. हॉलंडात खासा सायकली खातीर रस्ते आसात आणि ट्रॅफिक लायटीची सुविधा आसा. ह्या पाठांत जायती विशेशणां आयल्यात. आमी कांय पळोवया. ल्हानविकाय हाचें विशेशण रूप आसा ल्हान. पिशेपण पिसो. शिरवंतकाय शिरवंत. मजा मजेशीर. देश देशी. कला कलाकार. लांब लांबाय. सुंदरताय सुंदर. मोल मोलादी. तुमचे खातीर घरपाठ आसा. हो पाठ तुमी बरे तरेन वाचपाक जाय. शब्दाचो अर्थ बरोवपाक जाय. प्रश्नाच्यो जापो बरोवपाक जाय. तशेंच तुमी केल्ल्या प्रवासाचें वर्णन करपी एक निबंध बरोवपाक जाय. देव बरें करूं.